सहकार खातें म्हजे कडेन आसा. डेफिनेटली आय एम सॅटिस्फायड. कशें आसा न्ही, म्हजें ट्रायबल डिपार्टमेंट अशें एक खातें आसा की ताका बजेटान प्रोविजन करून दवरलें म्हणजे तितलोच एक्सपेंडिचर मेळटलें अशातलें कांय वचना. इट इज आमकां अनलिमिटेड कांय वचता तशें कायद्यानूच बरलेलें आसा. वेनेवर वी वॉन्ट सप्लिमेंट किंवा जर पयशांची जर गरज जर पडली दॅर इज अ प्रोविजन इन द लॉ. दॅट इज नॉट एन इश्यू. एक्चुली तशें पळोवपाक जर गेलें जाल्यार 10% ट्रायबल बजेट थंय आसपाक जाय. बट कशें आसा, जो पर्यंत बजेट दवरलें म्हणून तें जायना, तेजें खर्च जावप हें खूब म्हत्वाचें आसा. फॉर ट्रायबल, एज फार एज ट्रायबल इज कन्सर्न, नो नीड टू वरी. आणि लास्ट टायम आमकां 246 crores आमकां दिल्ले आसा. इंटरिम बजेटमुळे काय परिणाम होतो? तर काय नाही प्रत्येक वेळी गेल्या वर्षी कसं झालं? काही प्रॉब्लेम. कारण फाटलो पावसा म्हजो अनुभव जो कितें आसा तो त्या प्रमाणे जशें ज्या तरेन मुखार वचपाक त्या सारकें आय एम इन लायन. डोंट वरी अबावट दॅट.